मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसाच्या देण्या खातीर धन्य देवाक दिन वासून आनी ह्या नव्या दिसाचे उल्हास तुमकां सुमेस्तांक पावचोवन ह्या कार्मेल किरण कार्याक मोगाचो हांव येवकार मागतां. आयच्या दिसा देवाचें उतर आयकून त्या वयर नियाळ करूंक आमी हांगासर जमो आसा आसता मातेवाच्या वांजेलांतलें वाचप आमी आयकुया. मातेवाचो वांजेल अध्याय 12 वळी 1 ते 8 म्हणसर. त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान समकतालो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कोणश्यो मोडणो खावंक लागले. फारिजेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय, तुजे शीस साबताच्या दिसा करूंक आडवरलेलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेनात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी केले नांदवे. हर एक साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय मोडटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हूण म्हळां तें नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात, तर मनशापूत साबताचो धनी. जेजू क्रिस्त ते बोमुगाळ भावनो आनी भयणीनो, बोवा प्रभायेचो वांजेल आज आमच्या नियाळाक आसा. आमी जुदेव न्हय तरी आमी क्रिस्तांव आनी साबताचो दीस वा प्रस्तुत आमकां आयताराचो दीस भाग्यवंतपणी सांबाळूंक देवान दिल्लो उपादेश आसा. साबताचो दीस उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्पराच्या मनाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलेंच काम करचें न्हय. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वळी 8 आनी 10. हो जावन आसा देवान दिल्लो तिसरो उपादेश. हें कशें जाता फादर? हप्तोभर काम करूंक जालें, आयताराची एक सुटी आमकां मेळची, वस्तू रुमळूंक, घर पुसूंक, शॉपिंगाक वचूंक, पार्काक वचूंक, फिल्माक वचूंक मेळसो आयताराचो दीस. तेणी आसता थोडे पोटी हप्त्यांत करून मुग्दनातलें काम आयताराचें करचें पडटा. ते जाल्यार भाग्यवंतपणी करसूंक वेळ खंय आसा फादर? आतां इतलें मात्र न्ही, ह्या दिसांनी व्हडली तकली फडाफडीचें विशय कितें म्हळ्यार सगळीं फंक्शनां आसचीं आयताराच. गुरुवारीक धाडचें तावन धर्न, भुरग्याक पाळण्यान दवरचें, पयलो कुमगार, बर्थडे, क्रिस्म, काजर, जुबल्यो म्हणून सक्कड फंक्शन आसचीं आयताराच. इतलें सक्कड बिजी आसतना, इतलीं सक्कड कामां आसतना, इतलें सक्कड फंक्शन आसतना
बागेवनपणी सांबाळचें कशें, पवित्रपणी सांबाळचें कशें. हे सवाल जायत्या जाणांनी म्हाका विचारलेलें आसा आनी तुमच्या मोतेकीत दोस्त आसतलें. कशें सांबाळ्ळेत? जेजूची शिकवण कितें? हो ह्या नियाळाचो विशय. साबता विशयंत पवित्र पुस्तक उलयत आसतना पयल्या सृश्टेच्या कामा विशयंत पवित्र पुस्तक आमकां जागयता. देवान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तांतूं आसा तें सर्व रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. त्या पासतो सर्वेस्परान साबताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला म्हणटा निर्गमनाचें ग्रंथ अध्याय 20 वळ 11. साबतसो दीस पयल्या रचनेचें आमकां उगडास हाडटा. दुसऱ्यान साबतसो दीस इस्रायेल पोरजेक दिल्ली सुटकाई उगडासाक हाडटा. द्वितीनियम ग्रंथ अध्याय 5 आनी वळ 15 अशें सांगता की तूं इजिप्तांत गुलाम जावन आसलेल्या वेळार सर्वेस्परा तुज्या देवान आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान तुका तांचो भायर काडलो. त्या पासत सर्वेस्परा तुज्या देवाक तुवें साबतसो दीस पाळूंक जाय म्हूण तुका आज्ञा दिल्या. जुदेवांक साबतसो दीस पयल्या रचनेचो उगडास हाडटा तर आमकां क्रिस्तवांक जेजू जिवन जाल्लो आयताराचो दीस ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा मुखांत्र नवी रचना केल्ल्याचो उगडास हाडटा. थंयसर जुदेवांक साबतसो दीस इस्रायेल इजिप्ताच्या गुलामपणांतले दिल्ल्या सुटकेचो उगडास हाडटा तर आमकां नव्या तेस्तामेंतांतल्या क्रिस्तवांक जेजून आपल्या कुर्सा मरणा आनी जिवनपणा मुखांत्र दिल्ल्या आत्मीक सुटकेचो उगडास हाडटा. तिसऱ्यान साबत इस्रायेल आनी देवा मदें जाल्ल्या कराराचो एक संकेत वा खुणा. निर्गमन ग्रंथ म्हणटा इस्रायेलींनी संततेतावन संतते पर्यंत एक शाश्वत सल्लो कसो साबत पाळूंक जाय. देव म्हणटा म्हजे आनी इस्रायेलीतां मदें साबत एक शाश्वत खुणा. देवा आनी इस्रायेल पर्जे मदें जाल्ल्या कराराचो संकेत. हांव जावन आसा तुमचो देव आनी तुमी जावन आसात म्हजी पर्जा. हो जावन आसा करार आनी ह्या कराराचो उगडास साबतसो दीस मोतीक हाडटा म्हणटा निर्गमनाचें ग्रंथ अध्याय 30 आनी 1 वळ 16. चवथ्यान देवान केल्लें काम मनशा कामाचो एक नमुनो. मनशाचें काम देवाच्या कामाच्या रिती फाटल्यान बांदून हाडलें जावंक पुरो. कशें देवान वावर केले उपरांत विशेव घेतलो तशें आमी समेस्तांनी आमची कूड, आमची मोत, आमचें जिवीत, आमची समाज बऱ्यान रुपीत करूंक जाय जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवान कितें पाळ्ळें तें आमी पाळूंक आसा. म्हणजे वावर सांगतच विशेव गरजेचो म्हणचे सत हो साबतचो उपादेश आमच्या मोतेक हाडटा. हे पोरण्या तेस्तामेंतांतल्यो थोड्यो संगती जाल्यार नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो साबत मोडुल्ल्या विशीं जेजूचेर आरोप घाल्लो आसा. आनी आयच्या वांजेलान सयते आमी पळयलें की जेजूची शीस साबतचो कायदो मोडटात म्हणजे दूर घेवन हे फारिजेव जेजू सरशीं आयल्यात. मात्र न्ही जेजून सयते पवित्र पुस्तकांत थोड्यांक बऱ्या केल्ल्या कारणाक लागून तूं साबत पाळिनाय म्हणचो आरोप ताचे वयर घाल्लो आसा. भावनो आनी भयणीनो जेजून साबतचो कायदो पाळ्ळा हाका निदर्शनां आसात.
दाखल्याक एक सांगचें तर मार्काचो वांजेल अध्याय 1:20 वळू 20 आनी 1 म्हणटा की साबत दिसा जेजू काफेर नांवाच्या सिनेगोगाक गेलो आनी थंय मागणी करी लागलो आनी थंयसर आसच्या लोकांक शिकोवंक दिवंक लागलो. म्हणजे ताणें साबताचो कायदो पाळला, पूण साबताचो खरो अर्थ ताणें लोकांक शिकोवचे प्रयत्न केला. त्या देखून तो म्हणटा देव जावन आसा काकुळत, देव जावन आसा दयेळेन भरलेलो, देव जावन आसा मैपासी. आनी असल्या कनवळेन दयेळेन आनी मैपासान भरलेल्या देवान स्थापीत केल्लो साबत मनशा खातीर शिवाय मनशाक साबता खातीर रचलेलो न्हय. त्या देखून तूं बरें करताय, उरल्यांक जिवीत दिताय, उरल्यांच्या गरजेक पावताय जाल्यार थंयसर देव केदींच तुवें साबताचो कायदो मोडला म्हणून बेजार जावचो ना, तुका शिक्षाय दिवचो ना म्हणचें सत जेजू इस्रायल घरांक शिकयता. पळय मुखार भावन आनी भयणीनो, आमी कोणूय पोरण्या तेस्तामेंतान नात, आमी सकड नव्या तेस्तामेंतान आसा. तशें म्हणटना हो आयताराचो दीस, साबताचो दीस आमकां जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो उगडास हाडटा. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसा जेजू मरणांतलो जिवन जाल्लो आसा. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा पळया, साबताची रात उतरून आयताराचें फांतें जातना मोरी मगदलेन आनी दुसरी मोरी फोंडासरची गेली आनी कितें पळोवंक लागलीं? जेजू थंयसर नातल्लो, जेजू पुनर्जिवन जावन जाल्लो. मातेवाच्या वांजेलांत हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. मार्काच्या वांजेलांत तशेंच जुवांवच्या वांजेलांत आमकां परत्यान आयकोंक मेळटा की आयतारा भोव फांत्यार ती समाधेसरशी आयली आनी थंयसर जेजू नातल्लो. तशें म्हणटना आयताराचो दीस जेजू पुनर्जिवन जाल्लो दीस. आनी ह्या दिसा जेजूच्या पुनर्जिवनपणा मुखांतर आमचें नवें रचन जालें, आमकां सुटका लाभली आनी आमी देवाची भुरगीं जाल्या. हो साल्वाचो असो मिस्तेर भावन आनी भयणीनो हर एक आयतार आमच्या मोतेक हाडटा. त्या देखून हो दीस जावंक पावता सर्व दिसां पैकी पयलो, सर्व फेस्तां पैकी पयलो हर एक आयतार जावंक पावता एक पास्काचें फेस्त. आनी तो दीस जावन आसा सुमयाचो दीस, द लॉर्ड्स डे. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयतार आमकां भोव पवित्र. आनी आमकां आयतार म्हणटा आसतना मोतीक येवचो विशय खंयचो? आयताराचें मीस वा येवकरिस्तेक बलिदान. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, येवकरिस्त मिसाचें बलिदान पवित्र साबेच्या जिविताचो एक प्रमुख आनी क्रियाळ वांटो. कशें आमच्या कुडीक आमी घेता आसतना थंयसर काळीज नासतना एका कुडी विशीं आमकां चिंतूंक जायना. कूड जिवंत आसूंक जाय जाल्यार थंयसर काळीज गरजेचें गी. तशेंच पवित्र सभेक एक कूड म्हणून घेता जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो थंय हें येवकरिस्तीक बलिदान जावंक पावता त्या कुडीचें काळीज, जिवीत दिवची सकत. त्या देखून कॅनन लॉ, इगर्ज मातेचें कानून म्हणटा पळया, Sunday is the day on which the Paschal mystery is celebrated in the light of the apostolic tradition. आदिंतावन अपोस्तलांच्या काळांतावन कितें देवून आयलां त्या प्रमाणे पास्काचो गुटू हर एका आयतारा संभ्रमूंक जाय. And is to be observed as the foremost holy day and of obligation in the universal church. सर्व दिसां पैकी महत्वाचो प्रमुख म्हणून आख्ख्या इगर्ज मातेंत तो पाळूंक जाय आनी तो दीस कायद्याचो दीस जावन आसा म्हणून इगर्ज मातेचें कानून कॅनन लॉ आमकां शिकयता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सांगातच उरिल्ल्या कायद्यांच्या दिसा विशयंत हें पुस्तक आमकां सांगता. हांगासर आसा द कॉड ऑफ कॅनन लॉ, इगर्ज मातेचें कानून. आनी तें म्हणटा क्रिस्मस ते घरांचें फेस्त, जेजूचें स्वर्गारोहण, जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त वा कोर्पुस क्रिस्ती म्हूण कितें आमी म्हणटा, देवमातेची परब जानेराच्या 1 तारखेर येवची, मोरयेचो निश्कळंक गर्भेसंभोव इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, मोरयेचें स्वर्गारोहण ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमी संभ्रमचें, सांजुजेचें फेस्त,
आनी आपोस्तोल जावन आसच्या पेद्रू आनी पावलूचें फेस्त सांगातच सर्व सांता भक्तांची परब नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर आमी संभ्रमची हे सर्व दीस कायद्याचे जावन आसात म्हणून इगर्ज माता आमकां शिकयता. भोवन आनी भयणीनो, ही दस्तूर ही संप्रदाय आपोस्तलांच्या काळाची. पोरू वा 2 वर्सां आदीं 4 वर्सां आदीं ही दस्तूर आयिल्ली न्ही. त्या देखून हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र म्हणटा पळया, आमचे मदें चालू आसलेली सांगाता मेळची संवय आमी सोडची न्ही. सांगाता मेळची संवय न्ही गम्मत मारूंक वा पार्टी करूंक वा काजराक, बगार सांगाता मेळची संवय उंडो मोडच्याक म्हळ्यार येवकरिस्त संभ्रमच्याक. त्या देखून ही संवय सोडची न्ही. आनी हेब्रेवकारांक बरयलेलो पत्रचो बरयणार म्हणटा अध्याय 10, 20 आनी 25व्या वळींत, निजायकी आमी एकामेकाक चड आनी चड असली दस्तूर पाळच्याक उत्तेजन दिवंक जाय. सा डॉमिनिक आपणे दिल्ल्या एका शर्मावान म्हणटा मगाळ भावन आनी भयणीनो, इगर्जेक वेगळी येया न्ही. सोमया काकुळकर वा वासप जाल्ले उपरांत बगार तो म्हणटा इगर्जेक वेगळी येया, तुमची पातकां उसारन सांगा, कुमसाराचो सक्रामेंत जोडा, मागण्यान पातक रडा, सोमेलाकचें बोगसणें मागा, मिसांत पवित्रपणी भाग घेया आनी आख्रेचें मागणें जाल्ल्या उपरांत मात्र मिसांतावन वा इगर्जेतावन भायर वचा. न्ही कुमगार घेतले उपरांत बगार आख्रेचें मागणें म्हणजे मीस संपूर्ण आखेर जाल्ले उपरांत इगर्जेतावन भायर वचा. वय मगाळ भावन आनी भयणीनो, इगर्ज जावन आसा आमी मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता मेळचो जागो आनी एक फिरगज जावंक पावता एक धाकटुली पवित्र सभा. आनी ह्या इगर्जेंत मगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां देवाची वळख मेळ्ळेली. लितुर्जी कार्यांत आमी भागीदारां जावंक अवकाश मेळ्ळलो, मात्र न्ही ह्या कार्यांनी आमकां तरबेत मेळची एका फिरगजेन. आनी सांजू हांव क्रिजॉस्तम म्हणटा की तुवें इगर्जेंत मागले भाशेन तुका मागोवंक घरा जायना. कित्याक म्हळ्यार हांगसर भावार्थ्यांचो जोमो आसा आनी भावार्थ्यांनी एका काळजान, एका मनान, एका ताळ्यान देवाक हरसूंचें जावन आसा. सांगतच हांगसर इगर्जेंत एक विशेष संगत आसा. तें कितें म्हळ्यार भावार्थ्यांच्या मोगाचो बांद आसा, कुटुंबाचो स्पिरीट आसा आनी याजकाचें मागणें आसा. घरांत तूं एक सुरो मागताय जाल्यार फिरगजेंत एका कुटुंबा भशेन एका इगर्जेंत तूं मागता आसतना ह्यो सर्व संगती तुका एक्स्ट्रा सांगाता मेळच्यो आसात आनी तुजें मागणें चड परिणामकारी जावंक पावता म्हणटा तो. वय मगाळ भावन आनी भयणीनो, आयताराचो कायदो आमी प्रामाणीकपणान पाळूंक आसा. आनी कायदो म्हणटा आसतना इगर्ज मातेचें कानून आमकां कितें सांगता तें आमी पळोवया. जायते फावटी इगर्ज मातेच्या कानुना विशयांत आमकां माहीत ना. त्या देखून आमी सूख चिंतपाक, सूख शिकोवणेक सांपडोवन जायते दुबाव आमच्या मोतीन दवरून आमी चड पडचें आसा. वय मगाळ भावन आनी भयणीनो, आयताराचो दीस आमकां कायद्याचो दीस. तशें म्हणटना इगर्ज मातेचें कानून वा कॅनन लॉ कितें सांगता तें आमी समजून घेवंक प्रयत्न करूंक जाय. जायते फावटी इगर्ज मातेचें कानून आमकां कळीत नासतना सूख शिकोवणेक आमी सांपटोवन जायते दुबाव आमच्या मोतीन दवरून आमी चड पडचें आसा. त्या देखून ह्या एका कायद्या विशयांत इगर्ज माता कितें म्हणटा तें पळोवया. 1240 आनी 7व्या त्या वळींत वा संख्यांत इगर्ज मातेचें कानून म्हणटा, ऑन संडेज एंड अदर हॉलिडेज ऑफ ऑब्लिगेशन द फेथफुल आर obliged to participate in the mass. They are also to abstain from such work or business that would inhibit the worship to be given to God, the joy proper to the Lord's day, or the due relaxation of mind and body. सोम्याचो दीस, आयताराचो दीस आमी पवित्रपणी करसूंक आसा, तो कायद्याचो दीस. आनी त्या दिसा तो कायदो पाळूंक अडकळ हाडच्या सर्व कामातावन आमी पयस रावंक आसा. सांगताच कुडीक आनी मोतीक
विशेव आमी दिवंक आसा तसलो विशेव दिवच्या संगतीत हांव सयती आमी मेकळे रावंक जाय म्हणून इगर्ज मातेचें कानून आमकां सांगता. आतां त्या दिसा आमी खंयसर मिसाक वचोंक जाय म्हणचे विशयंत कानून म्हणटा The obligation of participating in the Mass is satisfied by one who assists at Mass wherever it is celebrated in a Catholic rite. जायते पोटी असलो चर्चा चल्लेली आसा आयताराचें खंय मिसाक वचोंक जाय. एखाद्या वेळा फिरगजेक मिसाक वचोंक जायना जाल्यार इगर्ज मातेचें कानून स्पश्ट म्हणटा की खंयच्याय एका इगर्जेंत वचून हो कायदो तुवें पाळोवंक जाय. कातोलीक नेमा प्रमाणे संभ्रमच्या मिसांत तुवें भाग्य घेवं येता. त्या दिसा वा ऑन द होली डे इटसेल्फ ऑर ऑन द इवनिंग ऑफ द प्रिवियस डे. त्या दिसा वा ताच्या आदल्या दिसा सांजेर तुवें मिसान भाग घेवन हो कायदो तुवें संपूर्ण करी येता. पळया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो इगर्ज मातेचें कानून ह्या विशीं स्पश्ट आसा. तर एक्सेप्शन आसा गे ह्या कायद्याक. एक्सेप्शन आसा सिरियस कारणाक लागून. सिरियस कारण कितें म्हळ्यार पिडा वा आवयांक ल्हानशा बाळशांचो आरैक करूंक आसा असलें सिरियस कारण. वा इगर्ज मातेचें कानून आनी एक एक्सेप्शन दिता कितें म्हळ्यार सुंको 1240/5 फिरगज विगारान असल्या कायद्यातावन रजा दिल्या माफी दिल्या वा परवणगी दिल्या जाल्यार थंयसर असल्या कायद्यातावन आमकां मुक्ती आसा. तिसऱ्यान एखाद्या वेळा फिरगज विगार वा एक धर्मीक म्हणयारी त्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य ना तर देवाच्या उतराच्या संभ्रमणेंत आमी भाग घेवंक साध्य आसा म्हणचें इगर्ज मातेचें कानून आमकां सांगता. ह्यो कारणां सोडून उरिल्ल्या साद्या कारणांक लागून आमी घरा रावून कायदो मोडलो जाल्यार आमी देवा मुखार गुन्यांवकार जाता मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. तिसऱ्यान आनी आखरेचो वांटो जावन हो दीस विशेवाचो दीस. वय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो कायदो आत्मीक कायदो पाळचे सांगता आमच्या कुडीक आमी विशेव दिवंक आसा. कितें म्हळ्यार आमची कूड एका रिदम हातूंत काम करता. तें कितें म्हळ्यार काम आनी विशेव हें सांगत वचोंक जाय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. सगळें जिवीत कामूंक सुकोवन रावल्या जाल्यार कूड काम करूंक शकना. थोडे मनीस आसात ऑल्कोहॉलिक्स सांगतात वर्कहॉलिक्स. काम करनासतना तांकां रावोंक जायना. साबतसो दीस विशेवाचो दीस आमच्या कुडीक मोतीक विशेव दिवंक आपोवणें दिता. दुसऱ्यान मोगाळ भोवन आनी भयणीनो हेरां विशयंत चिंतूंक कशें म्हाका आनी तुका साबतसो दीस पवित्रपणी सांबाळूंक हक्क आसा कर्तव्य आसा तशेंच हेरांकय आसा. पूण जायते फावटी दुबळीकायेक लागून जेवंक नातिल्ल्या कारणाक लागून थोड्यांनी आयताराचें काम करचें पडटा. त्या दाळा मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमी दयाळेच्या करण्या मुखांतर असल्या मनशां विशयंत चिंतूंक आनी तांकां आदार दिवंक हो दीस आमकां जागे येता. दुसऱ्यान आमी तो दीस पाळटा त्या दाळा आमी हेरांक तो कायदो पाळोवंक प्रोत्साह दिवंक जाय. जायते फावटी आमच्या घरांनी कामागार आसूंक जावंक पुरो, आमच्या हॉटेलांनी आमच्या रेस्टॉरंटांनी त्या दीस लोक काम करता जावंक पुरो आनी तसल्या दिसांनी बिझनेस चड आसता जाल्ल्यान आमी तांकां वावराक आपयता जावंक पुरो. पूण मोगाळ भोवन आनी भयणीनो उडास दवरूंक जाय आमकां तो कायदो पाळटना हेरांकय तो पाळोवंक आमी अवकाश कर्ण दिवंक जाय. हें जावन आसा मोगाळ भोवन आनी भयणीनो एका नीज क्रिस्तांवाचें लक्षण. आज आयताराच्या कायद्या विशयी तुमचें थंय आसलेलीं सवालां निवारल्यांत पूण हांव बरो वचतां. तर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो पवित्रपणी भाग्यवंतपणी आयताराचो दीस आमी पाळया सांगतच हेरांकय पाळोवंक उत्तेजन दिवया. देव बरें करूं. देवान आमकां दिल्या एका वय तिचे